सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी असियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विची महिमा ताची करतामका विस्मी पृथ्वीर वासा ताची वडविकाय रसना वाकळटा ताची बळवंतकाय काव्या नवे एकेतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी असियामी आमच्या राया मिसाची तसावा जेजू बाळका करगन सावन हे मिस पटयतात. आपल्या 18व्या बर्थडे दिसा विक्सन स्टीवन, रोशन कोरेयाच्या जल्मा दिसाक हेलेन थॉमस पेरेरा, स्वीडल दलमेडा जल्मा दीस, मानवीत लोबच्या जल्मा दिसा मनोज आणि प्रिमरोज. आपल्या पहिल्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवाच्या दिसा आश्वीच्या रायन लोबो, पहिल्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा दिसा हेल्मा आणि नॅन्सन. जेजू बाळकातून मेळिल्ल्या सर उपकारांक करगन सावन तेरेसा आणि लियो डिसोजा, ऑझी कुलासो आणि कुटाम, डेविड फेर्नांडीस आणि कुटाम, अजय आणि निकिता रेगो, काश्मीर लॅन्स्टन डिसोजा, नीता आर्थर, सेफ डिलिव्हरी जावच्या गतीर प्रमिळा सिक्वेरा, एक इराद्या गतीर विवियन आणि विवलाच्या इराद्या गतीर क्लॅरेट डिसोजा, मेरी डिसोजा हिच्या इराद्या गतीर, देवादीन सिसिलिया डिसोजाच्या आत्म्या गतीर रोनाल्ड गोन्साल्विस, देवादीन स्टेल्ला वासाच्या आत्म्या गतीर आयरिन मेरविन डिसोजा, देवादीन आयरिन लोबोच्या आत्म्या गतीर आविल जेम्स लोबो, देवादीन जुवाना आणि जोझेफ फेर्नांडीसच्या आत्म्या गतीर नॉर्बर्ट कुटिना आणि कुटाम, देवादीन ऑझवर्ल्ड डिसोजाच्या आत्म्या गतीर डेन्झिल डिसोजा आणि कुटाम बॉम्बे, देवादीन डॉल्फी मतायसाच्या आत्म्या गतीर फ्रांसिस जॅनेट डिसिल्वा कुटाम, कुटमान देवादीन जाल्यार सर्व आत्म्या गतीर मारिया डिसोजा, देवादीन शारोन आणि रोनाल्ड सेरावोच्या आत्म्या गतीर फेल्सी डिसोजा, देवादीन फिलोमेना क्रास्ताच्या 35th डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा मिस पटयतात कॅरल आणि कुटाम माडांत्यार, कार्ल आणि कुटाम माडांत्यार, देवादीन जॉन मायकल फेर्नांडीसाच्या आत्म्या गतीर लिली फेर्नांडीस, देवादीन पॉल डिसोजाच्या आत्म्या गतीर रोझारियो लियो डिसोजा. हांच्या सांगात आमचे सर्व इरादे देवा मुखार दवरया आणि देवाचे आशीर्वादा जोड घेवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयची लितुर्ची आमकां देवाची कृपा आनी बरेपण जोडूंक सदां बागी सकरा बरी तयार रावंक आपोवणी दिता. आयच्या पयले वचपांत देवाक मानवल्लो कितें जोडूंक शकता म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. तर मोगाचेनो सदां तयार रावन देवाच्या बरेपण जोडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमी सर्व पत्की आणि देवाची आशीर्वादाची गरज आम्हा सर्वांक आसा. आमचे पत्की जिवीत वळखून देवाचे बक्षण आमी मागया. सांगात म्हणोवया हांव पातकी आनी तुमकां हांव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटावरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संवकार बरी
सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्व अपराधा लागीं विनंती करा प्रार्थना मागता. सर्पजुदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumya kakulka, kakulka. Soumya kakulka, kakulka. Krista kakulka, kakulka. Krista kakulka. Soumya kakulka, kakulka. Soumya kakulka, kakulka. प्रार्थुया. महिमेवन देवा सर्पजुदारा बापा, सदां तुजी भक्ती करून आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर, की आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सान पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं तुमी क्रिस्तांतावन पयस आशिल्ल्यात. आपणाचे म्हूण देवान वेंचून काडिल्ल्या इस्रायल परजेच्या घराण्याक मेळनासतना परकी जावन आशिल्ल्यात. देवान आपल्या परजेक दिल्ल्या बासावण्यांनी तुमकां वांटो नातल्लो. ह्या संवसारांत भरवशा विणे आनी देवा विणेय तुमी जियेल्यात. पूण तो वळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्त मरिफात लागीं हाडल्यान. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. आमकां देवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्लीं ताणेंच. आमकां वेगवेगळी खण आमचे मदें उबारल्लो दुस्मानकायाचो पागोर आपल्याच रक्तामासान ताणें खोसलावन घाला आनी जुदांवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केलां. अशें दोन लोकां तावन आपणात एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली. खुर्सार मरोवन आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं दोन जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवादय ताणें हाडून पायल्यान. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातावन पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसल्या आमकां क्रिस्ता मरिफात आमी तुमी एक पवित्रत्ने वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. तशें आसता हेर जातीची तुमी ह्या फुडां परकी न्हय, परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजे सवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सुम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळलेल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्रत्मे उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गार तावन नदर घालतलें.
सर्वेस्वर आपले परशेक समाधानाचे उतर सांगता. खंडीत जावन सर्वेस्वर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. सर्वेस्वर आपले परशेक समाधानाचे उतर सांगता. सर्वेस्वराचे जय, सर्वेस्वराचे, सर्वेस्वराचे जय, सर्वेस्वराचे. मनशा पुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी खळनासता मागा आनी जागृत रावा. सर्वेस्वराचे जय, सर्वेस्वराचे, सर्वेस्वराचे जय, सर्वेस्वराचे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो दोनी पाटी घरा येवन दार बडयतना तक्षण ते उक्तें करच्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी कदाळा पाटी येता गाय म्हणून ताजी वाट पळोवन रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसात ते साकर बागीस सई. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सई. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू जर तर बरो गवळी हांव बरो साकोर. जेजू जर तर बरो गवळी हांव बरो साकोर. बऱ्या साकराच्या विशयान थोडोच वेळ आमी नियाळ करया. थोड्या म्हयन्या आदीं सिद्धार्थ म्हणलो एकलो भोव व्हड बिझनसमॅन हांगासर कोडयाळांत जीवघात करून मरण पावलो. जायते ताज्या विशयांत आमी उपरांत आयकलें वाचलें आनी असली गणितां केवल एक न्हय जायती जावन आसात. हर एक दिसा जायतो लोक मरण पावता आनी हांच्या पैकी थोडो लोक जीवघात करून मरण पावता. हांणी करची ती जीवघात बरोंगी पाडगी म्हणून हांव सांगना, तुमीच निर्धार करा. तर बरो साकोर म्हणल्यार कोण? बरो साकोर म्हणल्यार पयले सुवातेर बरो साकोर आपलो धनी येवसो वेळ घडी ताका कळीत आसना. मातेवाचो वांजेल अध्याय 26:4 वोळ 40:2. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्सेस 42. हाजो अर्थ संवसारार देवान म्हाका धाडला. म्हजी वेळ घडी कदाळ येतली ती म्हाका कळीत ना. म्हजें मरण कदाळ जातलें तें म्हाका कळीत ना. म्हजी जल्म ह्या संवसारार कदाळ जाल्लो हाजी वेळगडी म्हाका कळीत ना. देवान म्हाका म्हजें परमिशन घेवन म्हाका ह्या संवसारार मनीस जावन म्हाका धाडूंक ना आनी ह्या संवसारांत म्हाका परत आपणे तो देव दिताना म्हजी परत तो परमिशन तो घेना. पूण ताका मोन आयल्या वेळार ताणें म्हाका ह्या संवसाराक धाडला आनी ताका मोन येताना म्हाका ह्या संवसारांत हांव तो आपोवन व्हरता. मनीस जावन जल्मल्या हर एकल्याक मरण म्हणलें तें एक खरें आनी हर एकल्यांनी आमी मरणाक स्विकार करूंक जाय. ती जावन आसा देवाची खुशी. आमकां आमचे रसन ह्या रितीर त्या देखून आमची वेळ घडी आमकां कळीत ना. दुनियान आमच्या जिविताक येवन आमच्या काळजाची दारां बडयतना तो वेळ आमी उठोन आमी वसा जाय आनी वेळ घडी आमकां कळीत ना.
तो वळ म्हणसर धनी पयसल्ले आसल्या वेळार संवसारांत आमी माझा मरयांगी. संवसार भोव बरो आनी संवसारांत थोड्यो खोट्यो वस्तू आसात. संवसार बऱ्यो वस्तूय आमकां दिता, खोट्यो वस्तूय आमकां दिता. पूण विसवण म्हजी बऱ्यो वस्तूंची वा खोट्या वस्तूंची विसवण म्हजी. आनी देवान म्हाका ह्या संवसाराक धाडटना म्हाका गम्मत मारूंक धाडूंक ना. देवान ह्या संवसारान म्हाका धाडटना म्हाका ग्रेस्तकायेन धूप पिवून म्हजेंत जिवीत जियोवंक म्हाका धाडूंक ना. देवान म्हाका ह्या संवसाराक धाडटना म्हाका एक जबाबदारी दिल्या. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वळ 20 आनी 8 अशें बरयता. सगळो संवसार देवान रचले उपरांत आख्रेक देव मनशाक रचता, आदाम आनी येवेक रचता आनी तांकां बेसांव दिवन वाडा सडा संवसार बरा. आनी ह्या संवसारांत असले सर्व जानवरांची, वस्तूंची, रुखांची सर्व जबाबदारी देव आदाम आनी येवेक दिता. आज म्हाका जबाबदारी आसा. केवळ म्हज्या जिविताची मात्र न्ही, म्हज्या संवसाराची म्हाका जबाबदारी आसा. म्हज्या भोंवती आसच्या रूख झाडांची, म्हज्या ह्या सर्व हितलाची सर्व जबाबदारी देवान म्हाका दिल्या. त्या देखून देवान म्हाका ह्या संवसारी धाडटना म्हाका एक जबाबदारी दिवन धाडल्या. त्या देखून हांव साकोरू, हांव धनी न्ही, हांव साकोरू. हांवें बरो साकोर जावची गरज आसा. दुसरें, बऱ्या साकरा सांगाता कदाळय देव आसा. मातेव 6 अध्याय 20 आनी 6 वळ 30 आनी 8 तावन 40 आनी 1. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू chapter 26 verses 38 to 41. जेजू मोळ्याक रिगल्या वेळार ताज्या आटे विट्याच्या विशयांत थोडी उतरां हांगासर आमकां आयकूंक मेळटात. जेजू ताज्या शिसांक सांगता, जागे रावा आनी म्हज्या खातीर मागणें करा. आनी जेजूस येवन सांगता, बापा तुजी खुशी वयतर ही काल्स म्हजे थावन काडून व्हर. कोणाच्या जिवितांत कश्ट नात, कोणाच्या जिवितांत आटे विटे नात, कोणाच्या जिवितांत पिडा शिडा ना. जर तर हांव साकोर, बरो साकोर, खंडीत जावन हांवें देवा थंय येवंक जाय. कित्याक देवान म्हाका दिल्ली जबाबदारी हांवें जियोंक जाय. जर तर हांव देवा थंय येता तर जेजूस म्हजो सांगात दितलो आनी म्हज्या सांगात रावन मागणें करतलो. हो जावन असो बरो असो जेजून आमकां दिवचो. हांव तुमच्या सांगाता आसा. संवसार सरासर हांव तुमच्या सांगाता रावतलो. खंय 2 वा 3 म्हजे नांवी आसतले, हांव तांच्या सांगाता आसतलो. त्या देखून केन्ना हांव जेजू सवगडास करता, देवा सवगडास करता, ताजे ते येता. खंडीत जावन हांव एक बरो साकोर जावन देवा ते येता तर जेजू म्हजो हात धरून म्हाका मुखार व्हरतलो. कित्याक बरो गवळी तो आनी बऱ्या साकराक खंडीत जावन तो हात सोडचो ना. जो हांवच्या वांजेलांत जेजू सांगता, म्हजो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता. जर तर खऱ्या काळजान बरो साकोर जावन हांव देवाक उलो मारता तर खंडीत जावन जेजूस येवन म्हजो हात धरतलो आनी म्हाका म्हज्या कश्टाच्या जिवितांत म्हाका मुखार सर व्हरतलो. तिसरें आनी निमाणें, बरो साकोर आपलो घर मोडूंक दिना. मातेव 6 अध्याय 20 आनी 4 वळ 40 आनी 3. गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू chapter 24 verses 43. कोण तो बरो साकोर आपलें घर मोडूंक दिनातलो? बरो साकोर कदाळय जागृत रावता, आपलें घर मोडूंक दिना. खंयचें तें घर? आमी वस्ती करचें तें सगी घर. म्हजी कूड म्हजी घर, म्हजें कूडूस जावन आसा एक घर. त्या देखून पाऊल सांगता, कळीत नांगी तुमी देवाचें टेंपल. कित्याक पवित्र आत्मो तुमच्या थंय वस्ती करता. जर तर आनीकी थोडी पावलां जर तर आमी मुखार वेताव तर, जर तर एक बरो मनीस, भाग्यवंत मनीस देवा थंय विलीन जाल्लो तर देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तोच देवच येवन आमच्या आत्म्यांत जियेता. आत्मो देवा थंय विलीन जाल्ल्या वेळार देवच येवन म्हज्या थंय जियेता.
त्या देखून ही जावन आसा म्हजी कूड, म्हजें घर देवाचें घर. सर्ग केवल भायर न्ही, जर तर देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हजे थंय येवन जियेता तर, म्हज्या आत्म्यांत येवन जियेता तर, खंडी जावन सर्ग म्हज्याच काळजांत आसा, म्हज्याच जिवितांत आसा, म्हज्याच कुडींत आसा. त्या देखून हें घर बरो साकोर जागृत रावता. आपलें घर तो मोडूंक दिना, जागृत रावता. देवसराच्या वा खोट्या आलोचनेतावन, देवसराच्या नाडणेतावन, देवसराच्या इशारेतावन, संसाराच्या पाड ओडणेतावन, म्हज्या पाड चिंतपातावन जागृत रावूंक आशेता. त्या देखून मोगाच्या न्हू, आज आमकांच आमी विचारूंक जाय, हांव बरो साकोरगी. हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय, हांव बरो साकोरगी. जर तर जेजू क्रिस्त सांगता जुवांवच्या वांजेलांत हांव जावन आसा बरो गवळी, तर आज हांव सांगूंक फावोगी, हांव जावन आसा बरो साकोर. मोगाच्या न्हू, आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया, देवाचो आदार आमी मागया. खंडीत जावन जायते विकनेस आमच्या मतींत आसा, आमच्या जिवितांत आसा. आमी पत्की जावन आसूंक पुरो, पत्कांची ओडणी आमच्या जिवितांत आसा जावंक पुरो. पूण देव जावन आसा बळवंत, आमकांच देवाच्या ताब्यान दिवया. एक बरो साकोर जावंक जाय जाल्लो आदार आनी कृपा त्याच देवातान आमी मागून घेवया. Bapa wundo gowanso wanda folaso folamcha wawraso gurtamcha mogaso obunge bapa mokalzaso सर्वेस देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोशण जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजेर तुमचें बलिदान सर पदुदारा देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी गेलाय त्या देण्या वरवीं तुजे कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुज्या सेवेक भेटयल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकलें कर. अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमचे काळसा उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताजे मरण समरमता, जिव्या बावरतान ताजे पुना जिवंतपण परगडता. 3 वर्षान आनी ताज्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाते, निरंतरी आमी तुजे स्तुती गायता. Pavit darbara son सर्वेस portu sargani संसार बघा तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय
सर्वेस पोराचे नावी येता साकाचे उंचगी तुका जय जय उंचगी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशा बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटूया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वोंडारा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवुंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटा पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवोत्सव दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मोरे देवाच्या माये संगती बगेवन सुसे तुजो तिजो निस्कळंक पती बगेवन धर्मदुता आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे बुद्धी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक क्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले जुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त, देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शिळेच्या जेवणाक आपूण मेळयले आमी सर्व सुभागी. सुम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फोलना, पूण जेवताच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू, हांव तुका काळजांत घेता. संतोषान तुझे मासरग सेवता. तुझे थंय जेजू आसाव एक जाता. तुजेर सोम्या पातयेन हांव रावता. जेजू, ये तूं काळजान बेडार कर ह्या टाणयान. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता. तुका सेम तो आतां लालयता. जेजू, ये तूं काळजान बेडार कर ह्या टाणयान. तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां न्हीदत रेखता. तुका सेम तो आतां लालयता. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गेच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवंक तुज्या जिवांत आनी मोगांत आमी वाडाशें कर. ताजे वरवीं ह्या संवसाराच्या वितांत गरजेचो आदार आनी सर्गेच्या गुटाची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे मोल उपकार. शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका चलय. कुर्पे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या पेटय. सतावार चलताना मुझे संगी राव. अनवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं धर. शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका चलय. कुर्बे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे
मोगान तुझ्या पेट मोगाळ पुत्रा सोवे औंकवार मर्या शिवादी वामका मगन कुर्साचे करुणे आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.